आम्ही मोठ्या संख्येने मुख्यमंत्री आणि या भागाचे आमदार श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या घराचेर मोर्चा करत घातले। मांद्रे कॉलेजीक सरकारान अनुदान न्हयकारल्याच्या निषेधार्थ 7 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हरमल निवासस्थानाचेर भव्य मोर्चा व्हरपाचो निर्णय आयतारा मांद्रे कॉलेज अन्याय निवारण समितीचे जाल्ले बसकेंत घेतलो। बसकेंत सरकारान तथा शिक्षण खात्यान मानवी हक्काच्या मुल्यांकनाची हत्या केल्ल्यान विद्यार्थ्यांमार्फत जनहित याचिका तशेंच समिती मार्फत हे प्रकरण न्यायालयात व्हरपाचो निर्णय घेतला। या वेळार अन्याय निवारण समितीचे मुखेल निमंत्रक ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, निमंत्रक माजी आमदार दयानंद सोपटे आणि हेर मानेस्त हाजीर आसले। व्यासपीठावर उलो मारता की आज भाषण करपाचो वेळ उरूंक ना, कृती करपाचो वेळ आयलो आसा आणि कृती केली खंबीर कृती जावपाची आज गरज आसा। आज ह्या मतदारसंघाचो आमदार मुद्दामून जो अन्याय करता ताका जाप दिवपाक आमी ताच्या घरा वचुया, मोठ्या संख्येन लोक जमूया, प्रत्येकान जबाबदारी घेवया, 500 लोक कमीत कमी जमून ताच्या दारार वचून बसुया, तेन्नाच खंय तरी ताका जाग येतली, ताका दिसून येतले की येणारी निवडणूक आपणाक कितली कठीण आसा। सरकारान शिक्षण संस्थांक सोयी सुविधा दिवच्यो, मांद्रे कॉलेजीक अनुदान दिवचे, ना जाल्यार फुडल्या परिणामाक सरकाराक मुखार वचचें पडटलें अशी शिटकावणी माजी आमदार दयानंद सोपटे हांणी दिली। शैक्षणिक विकासाक आडमेळी हाडप्यांक केन्नाच माफी मेळना। सरकारान मांद्रे कॉलेजीचे अनुदान आडोवन जो अन्याय केला ताचो आपूण निषेध करता अशें संगीता परब हिणें म्हळां। रोखणाऱ्या व्यक्तीला कधी माफी असता कामा नये आणि हा मोठा गुन्हा आहे आमच्या मुलांसाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी, त्यांच्या भविष्यासाठी हा मोठा गुन्हा केलेला आहे आणि ह्या गुन्ह्याला माफी नाही आणि कदाचित आम्ही देणार नाही। जे करता तुम्ही विचारपूर्वक करा, अजूनही वेळ गेलेला नाही, अजूनही तुम्ही ते काम करू शकता की चूक आपली झाली, काम करा आणि माफी मागायला सुरू करा। सगळे राजकारण म्हाका दिसता सायडीक दवरून जर कितें आसा ते राजकारण सायडीक दवरून वैयक्तीक जर कितें मतभेद आसत जाल्यार तेय सायडीक दवरून ह्या कॉलेजीक गव्हर्नमेंटान ग्रँट दिवची। सरकारान फक्त मांद्रे कॉलेजीचेरूच न्हय जाल्यार मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेचेर अन्याय केला असो आरोप अध्यक्ष देवेंद्र देसाई हांणी ह्या वेळार केलो। मॅनेजमेंटाच्या लेवलाचेर कोणाकच जास्त त्रास न करता आपल्यापणान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करून 3 वर्सां जवळजवळ 3-3.5 वर्सां एक तंबी किंवा एक खांबी नेतृत्व करून तेंच्यांनी हे केला, पण ज्या वेळाचेर आयज आमकां खरी गरज दिसली